मोदी सरकारच्या वेचणूक पूर्व बजेटात उद्योगांक जीएसटी थाकाय, सामान्यांक टॅक्स जैसे थे 11.11 लाख कोटी रुपया भांडवली गुंतवणुकीचे बजेट इन्फ्राचेर भर पुराय बजेट जुलयात। अंतरिम अर्थसंकल्प इनोव्हेटिव्ह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलयलो अर्थसंकल्पात युवा भारतीयांच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब। छप्पराचेर सौर उर्जेतल्यान घरांक महिन्याक 300 युनिट मेरेन फुकट वीज दिवपाचो सरकाराचो निर्णय अंतरिम अर्थसंकल्पात घोषणा। अर्थमंत्र्यान जाहीर केले की 3 मुखेल रेल्वे कॉरिडॉर मीन आणि सिमेंट मार्ग, पोर्ट कनेक्टिव्हिटी मार्ग आणि येरादारी कॉरिडॉर। सर्विकल कॅन्सराक आळाबंद हाडपा खातीर 9 ते 14 वर्सां पिराय गटांतल्या चलयांक वॅक्सिनेशन। आयुष्मान भारत येवजणे सकयल अंगणवाडी आणि आशा कर्मचाऱ्यांक भलायकी सेवा। 5 नव्या एक्वा पार्कांचो प्रस्ताव। मत्स्य संपदा येवजणे सकयल 55 लाख नोकर भरती जातली। अर्थमंत्र्याचो बजेट प्रस्ताव। मुख्यमंत्री म्हणटा विकसित भारत 2047ची दिशा थारावपी बजेटाक गोयचो येवकार। बजेटाचो गोयच्या पर्यटन नुस्तेमारी मळाक फायदो। TTAG आणि GCCIचो येवकार। आज सावन गोय विधानसभेचे शियाळी अधिवेशन। 1367 प्रश्न राज्यपालाच्या अभिभाषणान अधिवेशन सुरू। 5 खासगी थाराव। 8 तारखेर गोयचो अर्थसंकल्प। मोदीच्या गोय भेटेक लागून मडगावच्या शाळा कॉलेजींक 6 तारखेर सुटी। कॉलेजीच्यो 6 तारखेर जावपा आशिल्ल्यो प्रॅक्टिकल परीक्षा धुकल्ल्यो फुडें। रोखडेच नवे वेळापत्रक। मडगांवा SGPDA नुस्त्या मार्केटांतल्यान रातच्या वेळार नुस्तें चोरपाच्यो घडणुको। पुलिशेक कागाळ करून जाली, एक्शन जायना। नुस्तेकार मागतात एक्शन। डिलिमिटेशनाच्या नावान एसटींक रिझर्वेशन दिवंक सरकार करता कळाव। विजयाचो आरोप। केन्ना दिता ते सरकारान स्पष्ट करचे। मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन विजयाच्या दारार। वागातोर रोमियो लेन क्लबाचो काय बेकायदेशीर भाग टुरिझम खात्यान मोडलो। हायकोर्टाच्या आदेशावेल्यान एक्शन। सोळा वर्साच्या अल्पवयीन चलयेचेर बलात्कार केला म्हूण सावत्र बापूय आनी काकाचेर आरोप। दोगांकूय अटक। मायणा कुडतरे केस। माशेल महिला सहकारी क्रेडिट सोसायटीत 18 कोटींचे फ्रॉड म्हूण डिपॉझिटरांचो आरोप। सरकारान मदीं पडचो। सोसायटी म्हणटात निर्बंध आसात, थोडे थोडे पैसे दितात। उत्तर प्रदेशातल्या अमन सिंगाक मडगाव रेल्वे स्टेशनाचेर केलो अटक। 63 लिटर बेकायदेशीर सोरो हाताळटाना धरलो। सोरो जप्त। एकतीस वर्सांनी ज्ञानवापी मशिदीच्या आवाटात हिंदूंनी केली पूजा। मुस्लिम पक्ष चल्लो परत अलाहाबाद हायकोर्टात। जिल्लो कोर्टाच्या आदेशाचेर मागता स्थगिती। अलिना साल्डाणाचो आम आदमी पार्टींतल्यान राजीनामो। आपाचो कांयच तेंको ना म्हूण पक्ष सोडलो। पश्चिम बंगालात 3 साधूंक बडयले। अपहरण करूंक आयिल्ले म्हूण समजून थळाव्यांनी साधूंक धरले। ते साधू खंय गंगासागर मेळाव्याक वताले। अमेरिकेत H-1B बाकीच्या वर्गातल्या नॉन इमिग्रेशन विजा खातीर फी वाडयली। 1 एप्रिल सावन लागू।